जुलय 25 बागयोन जाकोब दोमदूत परोप माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 वळी 20 ते 28. जेबे देवाच्या पुताची आवय जेजू सरशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलेल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हटलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हटलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. तिणें म्हटलें, जेजून प्रतिपाळ केलो, कितें मागता तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हटलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पियोनात पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हे 10 जाणांनी तें आयकतोच त्या दोगा भावांचेर ते तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सरशी आपूण हाडून सांगलें, अन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे भितर तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सडोवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी बागयोन जाकोब दोमदूत हाची परब समोरंभतांव. आयच्या शुभ वर्तमान आयकत हांव जेबे देवाच्या पुताची आवय जेजू सरशी येवन आपल्या दोगांय पुता पासत जेजू कडेन उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक विनंती मागता. पूण जेजू तांकां म्हणटा, म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. पूण हें आयकोन हे 10 जाण ते ह्या दोगा भावांचेर तिडले. पूण जेजू तांकां सांगता, तें कोण व्हडलो जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. आनी जेजू म्हणटा, मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सडोवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. आमच्या जिवितान आमकां व्हड जावंक जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांचे सेवक जावंक जाय. हेच जेजू आमकां उलास करता. आनी जेजू खूद आपूण स्वता आमकां जण एकल्याक नमुनो जाता. जेजू तो आसतना उदक घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी आमकां एक नवी आज्ञा दिता. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. मागुया देवा लागीं जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांचे सेवक जावचे, दुसऱ्यांचे चाकर जावन आमी बरो समाज घडोवन हाडूंक देवाची कृपा.